गजानन कला मंडळ कपिलेश्वरीचे किशन नायक हांणी ह्या वर्सा शिगमोत्सवा खातीर तयारी केल्या. फाटल्या वर्सा 3 दीस आसतना शिगमोत्सव रद्द केल्ल्यान तांकां बरोच आर्थीक फटको बशिल्लो. तांकां लुकसाण जाल्लें. इतलें आसूनय ते ह्या वर्सा शिगम्याक चित्ररथ करपाक फुडें सरल्यात. मात सरकारान कलाकारांक बक्षीस वाडोवन दिवचें म्हूण कलाकारांची मागणी आसा. दिसता की गेल्ल्या वर्साक जितलो आमी खर्च केलो आमकां एक आशा आशिल्ली सीएमान सांगले प्रमाणे की तुमकां जे लुकसाण कितें आसा ते भरपाय आमी दितले म्हणून. तेजे लागून आमी भरपूर प्रयत्न केलो. तेन्ना तेंच्यांनी सगळे मुन्सिपाल्टीचेर घातले की मुन्सिपाल्टीचे तुमी रिप्लाय दिया म्हणून. आमी मुन्सिपाल्टी खुबशे विचारले की तुमी मातशे रिप्लाय धाडा म्हणून. अशें करून सहज 6-7-8 म्हयने गेले, कांयच रिप्लाय ना काय ना. लास्ट पर्यंत मुन्सिपाल्टीन रिप्लाय दिलो तांकां. त्या बरोबर तेंच्यांनी परत मुन्सिपाल्टीक सांगलें की कमिटीचो रिप्लाय दिया म्हणून. आनी आमी मुन्सिपाल्टीन गेले, कमिटीन आमकां सांगलें की अजून पर्यंत तांचो रिप्लाय ना म्हणून. आमी तांकां लेटर केला म्हणून कमिटीन. आतां कमिटीचें ऑफीस खंय आसा तें अजून पर्यंत आमकां खबर ना. आनी ते म्हणटा कितें आतां इलेक्शन तेन्ना आमी तांकां म्हणून खंय सोदताले. आमी सोदपाक तितून आमी बेजारले. आनी गेल्ल्या वर्सा आमकां भरपूर 2-1 लाख रुपया लुकसाण जालें. ते तर आमकां गव्हर्मेंटान कितें तर स्वता टुरिजमान तर हांगा येवचें आशिल्लें आनी इन्स्पेक्शन करून कितें आसा तें पळोवन तर आमकां दिवचें आयलें. हेची जबाबदारी कोणीच घेतली ना, सरकारान सुद्दां घेतली ना. तेन्ना आतां आमी तरी आसतना इतली पोरू आमकां लॉस जावन परत आमी अंदू शिगम्याची तयारी केल्या. तेन्ना आतां गव्हर्मेंटान कितें आसा प्रायज सुद्दां आसा पळय ती खूब कमी आसा आनी म्हारगाय आतां खुबशी वाडलेली आसा. तेन्ना प्रायस 60,000, 50,000, 40,000 अशें करून वयल्यान सकयल पर्यंत दवरता ते. 50, 60, 50, 40, 30 ही प्रायज वाडोवपा जाय आशिल्ली. कित्याक कमीत कमी 10-12 वर्सां जालीं पळयता हांव तोच अमावंट आसा. आयज सगळें वाडलेलें आसा. प्रत्येक मटेरियल सगळें टोटल वाडलेलें आसा. पूण प्रायज मात वाडयकूच ना, तीच दवरता. सो साधारण एक फ्लोट जाल्यार 2-2.5 लाख रुपये जायत. आतां हितून म्हारगाय सगळें वाडलेलें आसा. जेन्ना आतां कोवीड जालें 2 वर्सां तेजे नंतर जे रेट वाडलेलो आसा प्रत्येक मटेरियल टोटल रेट वाडलेलो आसा. सो आता तुम्ही फ्लोट करतात ह्या फावटी म्हाका चारूच ना जायना. पूण आमकां कितें करचें पडलें, पोरू आमकां लॉस पडलें. तितून तरी आमकां एक आशा आसा अंदू तरी गव्हर्मेंट खंय प्रायजां वाडयताले. 4 कडेन सुद्दां दवरले, 5 कडेन चड प्रायजां वाडयताले आनी थंय कितें तरी आमकां मेळटलें अशें आशा आहा म्हणून आमी तितून तें करता अंदू. तरी आसतना जी आमची जबाबदारी घेवन कित्याक आमकां अजून सुद्दां गॅरंटी ना ते केन्ना. लास्ट टायम तेंच्यांनी 3 दीस आहा म्हणल्यार फ्लोट कॅन्सल केल्लो तेन्ना आमी सामके त्रासान पडलेले. आमचे फूल फ्लोट रेडी आशिल्लो. मिडिया सुद्दां येवन गेले आमचे कडेन, सगळ्यांनी पळयलो, पेपरार येयलें, पूण हेजी जबाबदारी कोणीच घेतली ना. सो ह्या फावटी समज जर तशेच पद्दतीन कितें जालें जाल्यार तुमकां लॉसच न्ही. जबाबदार तोंडान सगळें सांगता. एसंब्ली सीएम इतली उलयलो, सगळें दितलो म्हणून सीएमान एक तरी वासपूस काडली बाबा त्या फ्लोटवाल्यांक ज्या कोणाक पयशे मेळले काय म्हणून ना. ते सांगता सगळें आश्वासन सगळें दिता पूण दिना कोण. पूण जेन्ना ते आश्वासन जेन्ना दिता पळय तेन्ना सगळे लोक पळयता आनी म्हणटा हांकां तर कितें तरी मेळ्ळें आसतलें म्हणून. ते आमकांच खबर आसता. आनी हें जर असलें जर तेंच्यांनी करपा स्वता टुरिजमान हांगा येवन मनीस धाडपाचें आनी इन्स्पेक्शन करपा जाय आशिल्लें. तेन्ना तांकां कळटा आशिल्लें की बाबा कोणी फ्लोट केल्या कोणी ना केल्या आनी तेंच्यांची लुकसाण भरपाई दिवपा जाय आशिल्ली. RDX गोवा खातीर कपिलेश्वरीच्यान विदिता प्रभू.